लायटीच्या भरमसाट बिलांच्या विशयान गोंय बरेच गरम केल्ले। त्या उपरांत शुक्रारा एनसीपीन आनी एक विशय हातान घेतलो। अंजुना पुलीस स्टेशनाचे फाटले वटेन कसलेच टेंडर काडिनासतना आनी प्रक्रिया करिनासतना सबस्टेशन बांदपाचे थारायला। एनसीपीन ताचे आड आवाज काडलो। एका अपघातात 3 लायनमनांक जीव वगडावचो पडिल्ल्यान वीज मंत्र्यान राजीनामो दिवचो अशें तांणी मागला। वीज मंत्री निलेश काब्राल आणि ताच्या वीज खात्याक शुक्रारा एनसीपीन बरेच चटके दिल्यात। वीज खात्यात बरेच गैरव्यवहार चल्ल्यात। एनसीपीचो सरचिटणीस संजय बर्डेन थेट आरोप केला। लायटीच्या वाडीव बिलांचेर वीज मंत्री कोणाच कडेन उलोवपाक तयार ना, देखून ताणें राजीनामो दिल्लो बरो अशें तो म्हणटा। पळयात। तुम्ही खबर काढात सब स्टेशन बांधता असताना ते टेंडराचे कॉन्ट्रॅक्ट काढला, कॉन्ट्रॅक्ट कोणाक दिला का कोणाक कॉन्ट्रॅक्ट दिवंक ना। भायल्या भायर हेंच्यांनी फायनान्स सांगता गव्हर्नमेंट ऑफ गोवान ताका खंयसर सिग्नेचर मारून दिवंक ना। भायल्या भायर खंयचे तरी कॉन्ट्रॅक्टाक तेणी हाडल्या आपल्या मर्जीतल्या, कमीत कमी 1.5 ते 2 कोटीचे तेचे एस्टिमेट आसा। तुका कोण विचारपी ना। तू जर पॉवर मिनिस्टर जर झाला तर तुका कोणी केला? गव्हर्नमेंट ऑफ गोवान केला। जर विदाउट टेंडर जर तुम्ही भायल्या भायर जर अशी टेंडर काढून दिवं लागली आणि तो म्हणटा आपण स्वच्छ म्हणटा, येयल्ल्या फाटी ते फुड्यान जर वचना फुडें तो व्हडली शाणपणां सांगता। हांवें एक दीस ताका फोन केलो, फोनार म्हटले ऑनरेबल मिनिस्टर तुका हांव मेळोवंक करता। तो म्हणे कित्याक ते सांग, लायटीचे जाल्यार लायटीच्या बिलाक लागून डिस्कस करूया। आपूण तुका मोलोय हांव मेमोरंडम दिवंक करता राष्ट्रवादी काँग्रेस तर आपूण तुका फोटो दिवचो ना म्हणलो। कित्याक लागून दिवचो ना? ना आपूण फोटो कोणाक दिना म्हणून आमी अपॉइंटमेंटूय कोणाक दिना म्हणून हे भानगडी करतले। आमी जेन्ना मेळपाक गेले तेन्ना मेळपाक हेजर करिना। एक सत्य घटना आसा, तांकां भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराक जर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष खरोखर कितें उलयला जर तेंच्यांनी ताबडतोब राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाक हेचेर उत्तर दिवपाक जाय। एक्सिडेंटाची जबाबदारी ते फॅमिलीची जबाबदारी आणि लायटीच्या हेच्या फुडें कितें जर जाले तो प्रमोद सावंत, ऑनरेबल प्रमोद सावंत आपूण गाडयेन सिंगल बसता, तेच्या फुडल्यान एक गाडी, तेच्या फाटल्यान दुसरी गाडी आणि आमचो ट्रक ड्रायव्हर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटात 6 जण फाटल्यान उबे रावता, पोटाक लागून रावता आणि हो कोणाक लागून काम करता। आमी टॅक्स फारीक करता प्रमोद सावंतान हेच्या फुडें लायटीच्या ऑफिसान जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाची गाडी जर पोल जर व्हरता न्ही ते गाडयेन एकटो मनीस फाटल्यान आसूंक फावना। जर आसलो तर गोंयच्या आरटीओ हांव विनंती करता, ट्रॅफिक पुलिसांक उलो करता, अक्षरशः ड्रायव्हराक आणि गव्हर्नमेंट इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाच्या नावार गाडयो आसतना तांकां तुम्ही चलन 50,000 वर दिवपाक जर मागता हे अशें जर आमी करीत तर खंय तरी सुदारणा येतली। बोरयेच्या विशयाचेर वीज मंत्री उलयलो। पळयात। एज गव्हर्नमेंट परत नासतलो की तांकां जो एक्ट रेशा पावपाक जाय ते आमी इमिजिएटली पावयतले। प्लस तेजे बाकीचे गोश्टी करपाक जाय, जशें आनी कितें जर करपाक जाय तेजे फॅमिली खातीर तेय करतले आनी मागीर तेंचे कॉम्पन्सेट जॉब फॅमिली मेंबरांक भितर दिवपाचो तोय प्रयत्न सीएमान ऑलरेडी डिसायड केल्लो करपाक बेगीन। प्लस आमचे जे आतां जे स्टाफ इंजर्ड आसा तेंचे खातीर आमी ऑलरेडी तेजे पोस्ट केल्लो आसा, तांकां कितें प्रॉब्लम जावपाक जायना म्हणून। गोवा 365 खातीर म्हापशेच्यान संदीप कामुलकार।